ही दोन निदर्शनां घडिता तुमच्या मुखार दवरता. ही परकी कांय न्ही, हे हांवें पळयल्ल्याक मात सीमीत न्ही. खंडीत जावन तुमच्या अनुभवगारी आसात, तुमच्या कुटुंबांतय जातात न्ही गी. ग्रेस्त म्हणचे ह्या लेवलाक पावल्ले. वांडो विकूं एक्सचेंज करून मनशाक गुलाम करून घेवन शकता आसल्या त्या स्थितीक घेवन पावल्ले. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, थोडे तेंपा आदीं एका घरा हांव गेल्लो आनी थंय अशेंत सांज जाली अशें जायत तेमचें उलोवणें जाल्या उपरांत फाटीं येवंक त्या दीस जालें ना. थंयच राव म्हण ताणें वता केल्यावर रावलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी सडावत ह्या जाग सकाळीं 5 वरांक आमी उठता आनी 5:30 आमचें मागलें. तशें सडावत एक 5:15 जाग जाता आमकां. अशें उठोन इल्लो वेळ जाताना इतले की उठचें गेल्यार कोणी पाद्र्याक दुसऱ्याक कोणी नात. हांव इल्लो लेट न्हिदता म्हणून म्हज्या मतीन बगतना 5:30 म्हाका सगळ्यांनी गुणगुण आयकता त्या घरान. अरे खालें इतले की कितें उठल्यांत म्हणून लो उठोन पळयतना सगळें कुटाम सांगाता बसलां. दोगां भुरगीं, घोव बायल आनी दोगां भुरगीं. एकलो भुरगो 3रे क्लासींत आनी एकले भुरगे 1ल्या क्लासीक वेता. घोव बायलां ह्या दोगां भुरग्यांक काणयान बसोवन पवित्र पुस्तक वाचतात. 5:30 वरार बापूय वाचता आनी ताचे उपरांत तांकां विवरण दिता. म्हाका अजाप जालें, अरे 5:30 वरार उठोवन ही सकाळीं फुडें अशें भुरग्यांक काणयोन थंय. आनी अशें उलयतना मागीर ताचे उपरांत हांव मोदें पडोवना. सगळें च्या पिवन जाल्या उपरांत तांच्यानी विचारतना ना हांव एक बापय जावन म्हजी जबाबदारी म्हज्या कुटुंबांत हांवें करिनाका गे. पवित्र पुस्तक आमी सदां वाचता, सदां एक एक अध्याय हांव वाचता. आमच्या भुरग्यांक सांगता म्हाका दुसरो वेळ मेळना. तो जायतो दुसरो वावर आसा ताका, दुसऱ्या कामांत व्यस्त आसता, पूण सकाळीं सदां न्हीद हें काम करता. तेंच ताच्या शेजारा ताचोच भाव रावता आनी एकलो व्हडलो भाव रावता. ताची भुरगीं 7 वरां मुसरी उठनात. आयतारा दीस 8-10 वरां मुसरी उठनात. ताच्याकी व्हडलीं थोडे फावटी आयतारा मिसाकी वचनात. ही दोन निदर्शनां घडिता तुमच्या मुखार दवरता. ही परकी कांय न्ही, हे हांवें पळयल्ल्याक मात सीमीत न्ही. खंडीत जावन तुमच्या अनुभवगारी आसात, तुमच्या कुटुंबांतय जातात न्ही गी. आतां कित्याक तो ती बदलावन कोणाचो प्रभाव कोणाचे वयर, एका बापायचो प्रभाव त्या कुटुंबाचेर कसो पडटा, त्या भुरग्यांचेर कसो पडटा आनी फुडें तो खंय वचून रावता. जर एक बापय कोण आपलो अधिकार आसा, बापय जावं अधिकार जावं एका अधिकारार आसच्या व्यक्तीन आपणाचो अधिकार समर्पक रितीन चलयलो तर जाल्यार खंडीत जावन ताचो परिणाम ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या भुरग्यांचेर, संततीचेर पडटा. तसो प्रभाव समर्पक रितीन करिना तर जाल्यार वांकडो परिणामी पडटा. हाका चरित्रेंत जायत्यो साक्षी आसात. हें हांव कित्याक हाडटा म्हळ्यार पयलें वाचप जर आमी समजाचें, हें आमी पयलें बुन्याद तयार करीचें. पयलें वाचपाक जर आमी गेल्या तर जाल्यार भावन आनी भयणीनो, इस्रायलाचें ल्हानशी एक चरित्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां. दाविदाचो पूत साल्मांव मेल्या उपरांत इस्रायलाचो सगळो गांव 2 वांटे जालो. हें सादारण एक 930 क्रिस्तपूर्व जेजू जल्मोच्या 930 वर्सां आदीं घडलेलें तें घडीत. इस्रायलाच्यो 10 कुळयो, 12 कुळयो ओट्टूक 10 कुळयो उत्तर इस्रायल म्हणून फॉर्म जाले आनी 2 कुळयो जुदा आनी बेजमी दक्षिण इस्रायल म्हणून दुसरें राष्ट्र जालें. उत्तर इस्रायलाक इस्रायल म्हूण नांव पडलें, दक्षिण इस्रायलाक जुदा या जेरुझलेम टेंपल ताचें जाल्ल्यान ताका जेरुझलेम या जुदा म्हणून आपयताले. दाविदाचे कुळी दक्षिण इस्रायलाचे राजवटकी चलयताली आनी उत्तर इस्रायलाक जायते एका फाटल्यान एक दुसरे राय येयले. आतां लोक दक्षिण इस्रायलाक वचोंक नजो, कित्याक दक्षिण इस्रायलांत जेरुझलेमाचें टेंपल आशिल्लें, देवाच्या वस्तेचें घर म्हणून सगळे इस्रायल लोक घेतलो जाल्ल्यान उत्तर इस्रायलाच्या रायान एक योजन केलें.
लोकांक थंय वचोंक नजो देखून ताणें बेतेल म्हणल्या जाग्यार उत्तर इस्रायलांत आनी तशेंच आनी एक कडेन 2 जाग्यांनी टेंपल बांदलें. देव हांगा आसा, देवाक मेळोवन तुमी थंय वचचें म्हणून ना म्हणून थंय एक टेंपल बांदलें आनी थंय मुर्ती आनी परत दवरले देव हांगा आसा म्हणून. आनी लोक रायान सांगिल्ले बरी सकाळ सकाळ दक्षिण इस्रायलाक जेरुसलेमाक वेचे रावयले थंयच त्या टेंपलांत हें करचें आयलें. 200 वर्सां उपरांत या 150 वर्सां उपरांत आतां आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांत ह्या दिसांनी आमी आयकतात हांव हें सादारण आमोस प्रवादी 785 ತಾವನು ಸಾಧಾರಣ 745 म्हणसर 40 वर्सां आमोस प्रवादी सुप्रवाद आसा. आतां हो दक्षिण इस्रायल असो उत्तर इस्रायलाक वचून थंय आसच्या रायाक आनी थंय आसच्या त्या वडिलांक शिक्षीत करचें आसलें, तांकां देवाचें उतर सांगचें आसलें गणिताच्या वचपांत. आतां कित्याक म्हळ्यार ह्या वेळार साधारण 750-780 क्रिस्त पूर्व हांगा उत्तर इस्रायलांत जायते प्रगती आयल्या, जायते वैवट जाला, ग्रेस्तकाय आयल्या आनी असो परिणाम जावन देवाचे संपूर्ण विसर पडल्या. दुबळ्या धाकट्यांक दणसून उडयतात. जर आमी फाल्यांचें पयलें वाचप वाचलें तर जाल्यार 1-2 वळी हांव वाचतां तेन्ना तुमकां समजतलें खंय मुसरी वचून पावला गे म्हणून. लोक दुबळ्यांक पांयां वणां तळां मस्ती तेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांस करूंक सोदतल्यानो. हें उतर ऐका. तुमी म्हणटात आमी दाणी विकच्याक आमास केन्ना येतली आनी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबत केन्ना संपतलो आनी माप उणें करतले हांव आनी मोल सडयतले हांव. फटक्यो तकड्यो वापरून फसयतले हांव. रुपये दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतले हांव आनी वाणांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतले हांव. गोवांचें पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतले हांव. ग्रेस्त मनीस ह्या लेवलाक पावल्ले. वाणो विकूं एक्सचेंज करून मनशाक गुलाम करून घेवन शेतता आसल्या त्या स्थितीक घेवन पावल्ले उत्तर इस्रायलाचे. कारण कोण? राय आनी वडील. कितें मुखार जातलें? आमोस प्रवादी म्हणटा जर तुमी तुमची वाट बदलिना तर जाल्यार आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळचें. रायाकच परदेशी करून व्हरतले, राणयेक वेश्य जावचें पडटलें, भुरग्यांक दोळ्या मुखार लागाड करतले. रायाच्या भुरग्यांक केर्त करूना. त्या रायाक एडवायस दिवंक सोदलो प्रधान याजक आसा उत्तर इस्रायलांत आसा, तो निजाकी मागलोलो न्हय अमजिया म्हणून. तो आमोसाक म्हणटा हें पुरो तूं आमचे कडेन सांगचें नाका, तूं दक्षिण इस्रायलाचो थंय वचून प्रवाद कर आनी तुका जाय जाल्यार पोट भरूं. हांगा येवन आमच्या गुस्तार तुवें जियोवन आमकां बेश्टावचें नाका, आमी केर करना. मेजून 20 वर्सांनी 722 क्रिस्त पूर्व 722 असिरिया तावन व्हडलन जायत सैन आयलें. उत्तर इस्रायल संपूर्ण नाश केलें. रायाक गुलाम करून येलो. बोळवंत आसल्या सगळ्यांक कोण पुरो शातीवंत आसा तो सगळ्यांक काण असिरियाक व्हेलें. दुसऱ्या लोकांक हाडून इस्रायलांत स्थापीत केलें आनी ताच्या उपरांत उत्पन्न जाल्ल्या लोकांक इस्रायल जुदेव आनी भायल्या लोकांतल्यान उत्पन्न जाल्ल्या लोकांक सामार्यागार म्हूण नांव. सामार्यागार तशें उपजोवचें. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार प्रभाव, हेरांचो अधिकारार आसल्ल्यांचो प्रभाव कसो आमचेर पडटा आनी ताचें मोल कोणें दिवचें पडटा. न्ही मात्र अधिकारार आसल्ल्यांनी साद्या लोकांनी दिवचें पडटा. साद्या लोकांक कांय व्हडली चूक करूं ना, तांकां कळीत नासलें. रायान फरमायल्ले प्रमाणे ते चल्ले, पूण निमाणें तांणी निर्वसित जायचें पडलें. तेन्सायच्या दुसऱ्या वाचपाक जर आमी येता तर जाल्यार ते 6 जण त्या आर मरलेल्या मनशाक व्हांवोवन काटये समेत त्या जावंक पुरो बांक आसलो तांचे कडेन या आनी कितें बेड आसलें ताच्या समेत कितले कश्ट व्होंवन हाडूं जेजू सृश्टी हाडटात. तांच्या भावार्थाक पळोवन जेजू ह्या व्यक्तीक गूण करता, पातकां बक्षिता, उठोवन वचोंक आदेश दिता. भाऊ आनी भयणींनो, हांगा तांचो पॉझिटिव्ह प्रभाव तांच्या भावार्थाक लागून आनी एकल्याक बरें जाल्लें. सवाल हे, आमी कोणाच्या प्रभावाक वळख जाल्या ताचो परिणाम आमचेर कसो पडला. आमचो प्रभाव आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, ह्या भावां भयणीचेर कसो पडात आनी कसो पडोवन आसा.
आनी ताची जबाबदारी आमकां आसा की ना आमी सांगूंक पुरो ती बुदी प्रकाशा पावल्यात ती व्हड जाल्यात हांवें कांय ना आमकां हर एकल्याक जशें देव कांय ना लागीं विचारता तुजो भाव आबेल खंय आसा आमकां हर एकल्याक ती जाप दिवंक आसतली प्रत्येक जाण आवय बापायक आमच्या कुटुंबांत शिस्त नैतिकता मागण्याचो स्पिरीट हे रुता करची जबाबदारी आमकां आसा पुरपुरून न्ही मोगान एकटावची तसली जबाबदारी आमकां आसा हांव बागेवन जाता हेर काटान पडोवन दी चलना ते आमचे क्रिस्तवांचे आपोवण न्ही जर हांव बरो जायचे तर जाल्यार हांव मागण्यांत वाडाचे तर जाल्यार हेरांचो सांगाती म्हाका जायचे गरज आसा आनी तांकां सुमेस्तांक सांगाता बांदून जर हांव मुखार येता तर जाल्यार देवाचे आशिर्वादा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सुखची ना भाऊ न्ही भयणी न्हू हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना दुसरो विशय तुमचे मुखार दवरूंक अशें येता त्या व्यक्तीक आर मारली म्हळ्यार कितें कितें विस्वो आसा उपकाराक ना हात आसा तो वापरूंक जायना तातूंत जीव ना पाय आसा चलोवंक जायना आमच्या जिवितांत आमी सडावत अंगासचीं सकडा त्या पिडेता म्हणून बादीत जाल्ली न्ही पूण खंडीत जावन खंयच्या एका आमच्या आत्मीक संगतेक आमच्या बोगणाक खंडीत जावन मार पडला जावं पुरो कोणें एकल्यान दूख येयलां देखून आमच्या एका रितीचे रफनेस एका रितीचे हट्ट एका रितीचे कितें म्हणी वांकडेपण आमचें थंय आसा एका रितीची आर हरी एकले थंय आसा आनी एकल्याच्या कश्टांक स्पंदन करूंक जायनातलें तसलें धारूणपण आसा जावं पुरो या तुज्या वडपणाक लागून हांकाराचे आहार तुका मारल्या सांग पुरो आज सोम्या लागीं आमी येवंक फावो सोम्या म्हाका स्पंदन करूंक जायना सोम्या म्हाका असले कश्ट आसात म्हाका गूण कर आनी तें जेजू म्हणटा पयलें त्या व्यक्तीक पळोवन तुजी पातकां मुखार पाताक आमकां निजायकी आर मारले बरी करता स्पंदन करूंक सोडिना देवाक उक्ती जावंक सोडिना एकामेकाक स्पंदन करूंक सोडिना तर हे मिसाचें बलिदान पेटयतना पयल्यान देवाक आमी अर्घ दिवया आमी ताचे सरशीं आयल्या तो आमकां गूण करता तो आमकां आपडटा तो आमचो मोग करता दुसऱ्यान जें कितें आमचें तें उणेपण आसा निजाकी उणेपण आसा खऱ्यान देवा सरशीं वेचत आसले तान बूक आमचें येना त्या खातीर देवा लागीं मागोवंक फावो तिसऱ्यान आमचेर अधिकार आसल्यांक त्या खातीर आमी प्रत्येक जावन आयतारा दिसा मिसा वेळार पापसाहेबा पासत मागता बिसाहेबा पासत मागता आमच्या वयर अधिकार आसच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागता जर ते सारके आसात खंडीत जावन बरेंपण आमकां मेळटलें देखून आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यां पासत मात्र न्ही आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागोवंक फावो ही जबाबदारी आमी समर्पक रितीन चलोवंक जाय आसची मजत तोच सोमी आमकां फावो करूं